रिव्ह्यू घेवपाक सगळे गोष्टीचेर आनी मेन म्हणजे कितें आसा की कितें कितें चल्लां एक वेगळ्या तरेचें कितें आमी करूंक सोदता नवे नवे इंडस्ट्रियल सेक्टरान कितें आमचे प्रत्येकाचें कितें आहा आनी हांवें अपॉयंटमेंट घेतलेलो मुख्यमंत्रीचो कारण इतलेंच आशिल्लें की टायम टू टायम मुख्यमंत्रीक मेळप गायडन्स घेवप मार्गदर्शन आनी स्टेट लेवलाचेर कितें करूं शकता ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हांव एक तुमकां एक सांगूंक सोदतां की आमचो सरकार जो कितलोय लोक कितेंय तरेतरेचे हांव पळयता की दिल्लीच्यान लोक येता आनी तरेतरेचे हांगा काणयो सांगपाचो प्रयत्न करता प्रॅक्टिकली कितें रियलिस्टीक आनी कितें ना तें आमच्या लोकांक गोंयाच्या लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी म्हणूनच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता गोवा इज अ पावर डिपेंडंट स्टेट आनी हे भायले दिल्ली पावर जनरेशन प्लांट जायत्यो आहा ते विशय आमी पळयता कित्याक हो इशू फक्त पावर मिनिस्टराक लागना हे गोंयची जनतेक दिशाभूल करपाचो जो प्रयत्न चालू आहा हे एक आमदार येता थंयच्यान आनी हांगा येता हे कोण हे गोंयान रावन गोंयची परिस्थिती कितें आहा गोंयाचें सिच्युएशन कितें आहा गोंया खातीर कितें जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर केन्ना केन्ना चर्चा करची पडटा हांव आयिल्लो म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी कांय विशय आशिल्ले कांय कडेन आतां मेमोरेंडम मुख्यमंत्रीन ताबडतोब फाटीं घेतला ज्या माध्यमांतल्यान आमी रोड्स इतर काही गोष्टी सार्वजनीक कामां परत चालू करूं शकता आनी म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक म्हाजी जी थोडी प्रायोरिटीची जी एरिया आशिल्ली होंडा नारायणनगर ते सगळे प्रिमिक्स ते सगळे पॅच वर्क करून ते रोड्स रिपेर करपाक त्याच बरोबर जें कितें मुख्यमंत्रीन आमच्या सत्तरी खातीर आनी हांवें जे विनंती केल्ली म्हाका 12 वर्सां लागली ते रोड करपाक ते म्हणजे कुमटल टू बंदीरवाडा आनी काजरीदाट ते आतां टेंडर जातले ह्या काही दिसां भितर टेंडर जातले ते एकदम व्हडलें काम म्हाज्या टेन्युरान तरी हांव करूंक पावलो आनी मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान ते करूंक पावलो त्याच बरोबर जे कितें कामां उरले आमच्या मतदारसंघान उजगांव ब्युटिफिकेशन होंडा ब्युटिफिकेशन केरी ब्युटिफिकेशन हे सगळे गोश्टी आनी त्याच बरोबर तरूण पिढीक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कशे तयार करप हे सगळ्या गोश्टीचेर विचार करपाक म्हणून आमचे टायम टू टायम चर्चा जाता आयज खूब दिसांनी हांव आयलो मुख्यमंत्रीक मेळपाक इतलेच खातीर की आमकां फुडें कशें वचूंक जाय आनी चर्चा केल्या शिवाय आमी केन्नाच सोल्युशन हाडूंक शकना नॉर्मल इवन काल राघव चड्डा आयले तेणें म्हणलें की तेंची जी दिल्लीची हेल्थ डिपार्टमेंट आसा ते गोंयाकून बरें आसा मोहल्ला क्लिनीक आमी पळयल्लें आसा की राघव चड्डाक मातशें सांग की तेणी येवन बेश्टें भाशण हांगा केलें गोंयान जावचें ना ताका जाय जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजान हांव ताका व्हरता भोंवपाक आनी आमचे जे इन्स्टिट्यूट्स आहा आयज दिल्ली म्हाजो स्वताचो बरो मित्र तेजे वडील ताका पलंग गावना तो खंय तरी भायर दिल्ली भायर वचून ट्रिटमेंट घेवपाचें तेंची परिस्थिती अशी आहे जे खंय पलंग तांकां गावना बेड्स गावना दिल्ली राज्यान सगळे बाकीचे खर्च लोकांक भरचे पडटा गोंया राज्यान एकूच अशें राज्य आहा रेमडेसिवीर टॉक्सिलिझुमॅब आनी तरेतरेचे मेडिसीन प्लस प्लाज्मा आमी सगळे फ्री दिता आमच्या लोकांक आनी आयज आमचो मॉर्टेलिटी रेट एकदम देंवला त्याच बरोबर आमचे केसीस देंवला त्याच बरोबर आमी टेस्टींग परत एकदां वाडोवपाचें आमचें काम चालू आहा राघव चड्डा जे कितें सांगता आय वूड नॉट लायक टू कमेंट ऑन हिम बिकॉज हे वयले वयर तोंडांतल्यान भाशण आयलो आपूण दिल्ली रिप्रेझेंट करपाक आम आदमी गोंयान हांव तेजेर टिका करूं शकना प्रत्येक विरोधी पक्ष जायते उलयतले गोंयची जनता आनी जनतेक खबर आहा की आमी ज्या तरेचे आयसोलेशन किट्स आनी पावच आनी आमचे मॉनिटरींग आनी गोवा इलेक्ट्रॉनिकच्या माध्यमांतल्यान सॅच्युरेशन लेवल प्रत्येक मनशाचें आमकां गावता आनी आमी त्याच तरेन आमी 50 ते 60 लोकांक ऑलरेडी गेल्या 20 दिसान आमी ऑलरेडी हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा म्हणजे लोक जे ब्रेथलेस पयलीं येताले ते एकदम संख्या कमी जाल्ली आसा भायलो मनीस येवन आमकां शिकोवपाची गरज ना भायलो मनीस भायलो विरोधक जो पक्षाचो पार्टीचो आसता ते येवन तेंची टिका करतलेच कारण तांकां गोंयान कितें तरी बेस करपाची गरज आहा फाटल्या इलेक्शनान तेंची बेस आमी पळयल्ली आसा ह्या इलेक्शनान बी बेश्टे कितेंय खोटें आश्वासन पावराचे संबंदी काय हेल्थाचे संबंदी दिले म्हणून आमी वी शूड नॉट गेट एक्सायटेड एंड रिबट ऑर रिएक्ट इन एनी वे पण खोटें आश्वासन दिवपाक एकदम सोपी आसता मेळावले आयआयटी बाबत काय चर्चा जाली केसीस देंवता तेजी आतां स्ट्रॅटेजी कितें आसपाक जाय काय ना आनी देवंक जाय प्लस टेस्टींग आमचे मातशे वयर सकयल जाल्ले ते बी एक 2000 पर्यंत दवरपाचो आमचो प्रयत्न आहा लोक येना न्हू असले तरी बी आमी जे कोण पॉझिटिव्ह येता तेंचे फॅमिली मेंबर आनी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आमी टेस्टींग करपाचो Okay, प्रोटोकॉल तयार करता. दुसऱ्या स्टेटीनी न्हू केसीस वाडटा दिल्ली सारक्या स्टेटीनी आनी एके वटेन गोंयच्यो केसीस कमी जाता बरोबर आहा आनी दुसरे वटेन आमी टुरिस्ट पळयता दिल्ली गाडयो येवन दी आमी आमची मेडिकल सिस्टम जर व्यवस्थीत दवरली सो होम आयसोलेशन होम गरज ना होम आयसोलेशनाचेर भर तूं कितले म्हणून बॉर्डरीचेर नोयडा सारक्या एरियेन दिल्लीच्या लोकांक टेस्ट करता एंट्री करूं आमकां करपाची गरज ना तूं यू हॅव टू नो वॉट इज द स्ट्रॅटेजी एंड एसओपी यू वॉन्ट टू यूज फाल्यां जर एकटो गोवा आयलो ही टर्न्स पॉझिटिव्ह we are also bringing new SOPs as per the discussion that every hotel will have some isolation rooms. They must. So these are the few SOPs which are in process of finalization. प्रत्येक हॉटेलान त्यांनी आपले एक काही रूम दवरपाची गरज न्ही त्यांचे फाल्यां कोण रावता गेस्ट
तो जर पॉझिटिव्ह जालो ताका सिमटम्स काय ना पण पॉझिटिव्ह आहा ताका आयसोलेशन करपाची त्यांची जबाबदारी आहा आनी ताका फारीक करून दिने ताका गायडलायन्स इश्यू हय गायडलायन्स इश्यू करपाची गरज आहा चालू आहा आमचो प्रोसेस त्याच बरोबर हांव तुमकां एक सांगता की तो आतांच वच म्हणटालो की राघव चड्डा आयला दिल्लीची सिस्टम बरी आहा केसीस वाडटा कित्याक मागीर ताका उत्तर विचारा राघव चड्डाक यू हॅव एनी आन्सर फॉर द केसीस स्पायक इन केसीस इन दिल्ली दॅट मिन्स तेंचे SOP तेंचो सरकार योग्य तरेचे गोश्टी करिना आनी आमी तेजे तोंडाक लागपाची गरज ना आमी आमच्या राज्यान आमच्या लोकां खातीर कितें तुमचे प्रेस मिडियांतले कितले लोक कोवीड जावन आमी तांकां ट्रिटमेंट दिता मॉनिटर करता ते स्वता सांगतले दे आर आवर ब्रँड एम्बेसिडर्स आणि दॅट्स वाय वी शूड नॉट बी क्रिटिसायझिंग दीज गायज इट्स नो पॉईंट दे आर ट्रायंग टू डू समथिंग टू एस्टॅब्लिश अ बेस इन गोवा दे विल नॉट बी सक्सेसफुल शाळांच्या संदर्भात काय निर्णय झाला चर्चा? काय नाही ते मुख्यमंत्री तुम्हाला So, सांगतात तुमचे मेळावली IIT बाबत काय चर्चा ते झाली आज? मुख्यमंत्री सांगणार मेळावली IIT बाबत काय चर्चा? मुख्यमंत्री सांगणार मी सांगू ओके शकत लास्ट आमकां आयको येता की रिशफल दिवाळी उपरांत रिशफल तेच कॅबिनेट प्रोरोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर तुम्ही कितें मागला बी तशें नाही हांव काय मागू शकना हे असले गोष्टी तुम्ही मुख्यमंत्रीक विचारूंक जाय कित्याक कॅबिनेट रिशफल आनी मंत्री कोण उरपाचो हे प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर पण तुमकां केन्ना म्हाका काय पर्यंत खबर जातलें? ना म्हाका काय खबर पण ना. चालू आहा न्ही तेजेर म्हाका कांयच खबर ना तू जे विचारता म्हाका काय खबर ना असले प्रश्न विचारल्यार म्हाजे कडेन उत्तर बी नासता काँग्रेस पार्टींतल्यान खुबशे मेजर लिडर सध्या भायर सरत आसा तेजेर काँग्रेस पार्टीन कितें होप बी व्हरूंक ना अशें दिसता म्हाका पूण त्याच बरोबर कितें आहा की कोण भायर सरता म्हणून आमी गाफील रावन उपयोग ना आमी आमचें काम आनी वाडपाचें गरज आहा भारतीय जनता पार्टी आनी आमी सगळे जे भितर आसा आमी आमचें काम सिरियसली घेवपाची गरज आहा जिल्हा परिशद इलेक्शन आसूं काय कितें आसूं काय म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आमी वेगळे तरेन काम करपाची गरज आहा आनी म्हाका खात्री आहा की आमी खुबश्यो गोश्टी आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जेन्ना करता आमकां मातशी एक वेगळे तरेची एक वाट गावता फुडें वचपाक झेडपी इलेक्शनसाठी काय SOP तयार केली? ते डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीचे थ्रू मागीर मग हेल्थ डिपार्टमेंटला येईल आता बिहारमध्ये इलेक्शन झालं किंवा तुम्ही एवढ्या छोट्या राज्याचं विचार झेडपी केन्ना पर्यंत म्हटलं खबर ना म्हाका SOP दिवपा खातीर तांकां ते करतले न्ही इट हॅज टू बी डन न्ही देर हॅज टू बी सम SOP डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग मास्क हे सगळें आयची मिटींग हेल्थाचेर आसली ना जनरल माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंधित ओवरऑल